पहिले म्हणजे आय वॉन्ट टू टोटली डिनाऊन्स द स्टेटमेंट. नाल्यार फाल्यां मागीर ते ट्वीट करतले आय नेवर सेड नो फॉर द स्टेटमेंट. पळय तांची बालिश ते चायल्डिश बिहेवियर. पूण फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका एक हायलायट करपाक जाय की आमी जर चल सालसेत धरया. सालसेत तालुक्यान 8 सीट आसा. 8 सिटांतले तुमी एक सिटाचेर तुमी पळया. नावेली सीट कोणा कडेन आसा? भारतीय जनता पार्टीचो उल्हास आसा. पातोर्डा कोणा कडेन आसा? गोवा फॉरवर्डाचो विजय आसा. आपाचे कितली सीट आसा? 2 आसा, बाणावले आनी वेळी. कुर्तरे कोण आसा? इंडिपेंडंट आसा. उरले कितले? 3च सीट. बरें, गेल्या साऊथ गोवा पार्लमेंटरी इलेक्शनां कोण जिखला साऊथ गोवाच्यान? काँग्रेस जिखल्या. विर्याटो जिखला, कॅप्टन विर्याटो जिखला. आनी म्हाका एकच अजाप दिसता की खंय तरी आपल्या फेलियरांतल्यान एटेन्शन डायवर्ट करपाक अशें बालिश स्टेटमेंट करप हे खंयच्याय राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षाक सोबना. ताणें रिस्पॉन्सिबिली वागपाक जाय. ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वागप हो ताच्या रक्तान ना, तरी पूण आय एक्सपेक्ट एज अ पॉलिटिकल कार्यकर्तो की खंयच्या तरी दुसऱ्या पक्षाच्या आय रिस्पेक्ट एवरीबडी. यू हॅव टू रिस्पेक्ट. म्हणजे ताचे कडेन आयडियोलॉजिकली केन्नाच पडचें ना. पूण गिरीश आनी म्हजें अशें कांयच वायटपण ना, कत्रपण ना. एंड आय रिस्पेक्ट हिम. ही इज ऑल्सो सिनियर पॉलिटिशियन. पूण असले बालिश स्टेटमेंट करप 100 कोटी कोणे तरी काडून दवरल्या. म्हाका दिसता दीस इज ओन्ली टू हायलायट हीज फेलियर्स एंड एलिगेशन्स ऑन हिम.